आमी परी आतां शेतकारांकडे उलयतले, वर्कर्सांकडे उलयतले आनी मेन म्हटल्यार तेंचे 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा आनी तेंचे जे जेटी आहा सगळे इल्लिगल आसा आनी CRZ तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना. तेजेर आमी ते एक्शन आमी घेतले, पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावतले. हांव इतलें सांग, काल आमचो जो सारमानस इश्यू जाल्लो शेतकऱ्यांक लागून हांव तुमकां इतल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की जे आयज थंयसर जे शेतकरी आसले जावं कोणू आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा, प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो. त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक बाबा शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून. पूण कितें आसा, ज्यो आतां काल आमी तो वयो केल्ल्यो आसा, खोपी केल्ल्यो आसा, हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडूंक दिवच्यो न्हू. आनी दुसरी गोश्ट, जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा, पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली. आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेक बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली, पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना. आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय, रोड आसा न्हू, त्या रोडा पर्यंत कितें आहा ताका आमी कितें दिवपाक शकता, सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जे सांगलां तें आमकां मान्य ना. म्हणून आमी सगळ्या गांवा वांगडा ठामपण अशीच रावतली आनी आमी हें काम चालू करपाक दिवची ना जो पर्यंत आमच्या कामगारांचो शेतकऱ्यांचो इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी अशीच गांवाच्या वांगडान रावतली आनी अशीच रोडार रावतली सदीत. आयज काल जो ट्रान्सपोर्ट हाडयला पिळगांवान, म्हणजे शेतकऱ्यांनी जी आपली जमीन आपल्या ताब्यान घेतल्या तेज्या संदर्भात आयज जी मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, थंय 2 इश्यूज डिस्कस जाले की शेतकऱ्यांचो विशय आसा, तेंची जी टॅनंटेड प्रॉपर्टी आसा विदावट तेंचे परमिशन जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टान तांकां EC दिल्या. शेतकऱ्यांक खबरूच ना आनी तेंच्या शेतांच्यान रोड तेंच्यांनी प्लॅन केलो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. त्या उद्देशान तेंच्यांनी काल आपली जमिनी आपल्या ताब्यान घेतल्या आनी तेंचे पोजेशन घेतल्या. डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की तांकां कॉम्पेन्सेशन वर्कआउट करया. तो मॅनेजमेंटान जो सांगिल्लो तांकां ऑप्शन दिल्लो की इन अ स्पॅन ऑफ 50 years तुमचें कॉम्पेन्सेशन आमी पे करता. सो शेतकऱ्यांनी सांगलें की ना, आमकां अपफ्रंट जाय, जे आमकां डॅमेज जालें जाल्यार तुमी खाली करात. सो मॅनेजमेंटान आतां सद्या कन्सिडरेशन केलां की विदीन 5 years तुमचे सगळे सेटल करता म्हणून. पण थोडे काम जे शेतकार आसले तांकां नुकसान भरपाई म्हणून कामाक घेतलेले डेम्पो मायनींग कॉर्पोरेशन. पण आतां अशें जालां की तांकां रिट्रेंट केले गेल्यात. सो त्या शेतकारांनी जेन्ना आपलो विशय मांडलो की आमचें कितें, तांकां आमकां काम मेळिल्लें, म्हणजे शेतान नुकसान जालां म्हणून आमकां जे कामाक घेतलेले तांकां ते कामाक घेवपाक रेडी आसा काय ना. पण त्या पॉयंटाचेर मॅनेजमेंट म्हणटा की आमी तुमकां कामाक घेवंक शकना आनी तेंच्यांनी तो रिजेक्ट केले जो डिमांड आशिल्लो पळय. सो आतां अशें जालां की जे शेतकारांची शेतां गेला तांकां ते कामाक घेवपाक तयार ना. ते म्हणटा अंडर कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम येताले येवनी आमी तांकां घेवपाक तयार आसा. बट ताका शेतकार रेडी ना. आनी बाकीचे शेतकार आसा जेंची ओनरशीप लँड आसा तांकां तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेशन वर्कआउट केला. विच इज वाय फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा, तांकां कन्वे करता दोनी ऑप्शन. तेंचो जो डिमांड आसा. बट थोडे कामगार जे घरा बसल्यात ते म्हणटा की आमी आमची शेतां सोडनात, आमी आमचें पोजेशन आमचें दवरतात, आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता. कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम आसतलो पळय तो आमी चालू दवरतले. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सिल्ड पडला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात, आमकां शेतां लावूं जाय.